माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां येवकार. तुमी पळयतात मन कोंकणी. हांव मेघन डिसूजा ह्या कार्यावळीचे होस्ट तुमचे खातीर घेवन आयल्यात आयज नव्यो 3 म्हणी, जातून कांय कडेन संदर्भ आसा आमच्या संस्कृतायेचे, कारण चवथ रोखडीच येवपाची आसा. तर चला लोकां बरोबर चर्चा करूया आनी ह्या म्हणींच्यो जापो सोदुया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. देव दिता पूण मनशाक येना. आहा कितें तरी म्हाका आतां उगडास ना. तुम्ही ट्राय करपाक शकता. देव दिता पूण अशेंच कितें तरी म्हाका. ओके, हांव एक उतर सांगता. देव दिता पूण देंवचार दिना. दिना. कर्म व्हरता. वेगळी जाप दिली. देवचार नाट्टा. देवचार नाट्टा. सारकी जाप आसा काका. देव दिता पूण देंवचार. या म्हणीचो अर्थ कितें? हेजे म्हणीचो अर्थ म्हणजे तुका दिवन देव व्हरता. देव दिता म्हणजे संद आमच्या मुखार आसता, पूण आमच्याच वायट कर्मांक लागून वा आमच्याच वायट डिसिजनांक लागून, निर्णयांक लागून आमी ती मागीर वगडावन बसता. म्हणजे देव दिता पूण आमच्या कर्मान आमी फसता, म्हणजे देंवचार नाट्टा अशे तरेन. ओके. फूल फुल्ले बगर ताचो खबर ना. कळना. ना म्हाका कळना. ताचो सुवास कळना. वास कळना. वास येना. वास येता. वास येना न्ही. फूल फुलतले तेन्ना वास येतलो न्हू. कितके फूल आहा न्हू. कळो आसलो जाल्यार तो वास येना न्हू. जेन्ना ते कळ्याचे पाकळे फुलतले तेन्ना ताका वास येता न्ही. ताका फूल हे म्हणजे तुजें मन निर्मळ जाता. वास येयलो मन एकदम शांती दिसता तुका. वास येता, सुगंध येता, वास येता. वास येता. वास येता. ओके. पूण सुगंध आमी युजली कोंकणीन म्हणिना. वास येता अशें आमी म्हणटा, पूण फूल जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना फुलाक परमळ येता अशें आमी म्हणटा. म्हणटकूच फूल फुल्ल्या बगर ताचो परमळ येना वा वास येना अशें आमी म्हणूं शकतात. ह्या म्हणीचो अर्थ तुमकां खबर आसतलो वा केन्ना वापरता ही म्हण? ना ना म्हाका नो. आय डोंट नो. त्रास काडल्या बगर वा कश्ट काडल्या बगर आमकां जैत मेळचें ना, यश मेळचें ना. म्हणजे फूल फुल्ल्या बगर तिचो परमळ कळना. ओके. म्हणजे ते धडपड करिना जाल्यार तुजी तांक कशी कळटली दुसऱ्यांक तशें. जेवता त्याच पानार हात धुता. जेल्ल्या ताटान हळशी करूंक जायना. त्याच ताटाचो आमी हे करता, कितें करता, अपमान करता. बदमाश जाता. जेवता जेल्ल्या पानार पडमूड जाता. जेल्ल्या पानार पडमूड जाता. पडमूड जाता. म्हणजे जेल्ल्या पानार तो बेमान, त्या वाडून तो बेमान. सुणो कारायक, सुण्याक होमेवर आसता जेवणाचो, पण मोडचें आसना. हात धुवपाचे ना. हात धुवप ना. जेविल्ल्या ताटार कितें हात धुवप ना. हात धुयना अशें कितें. ओके. हात धुयना. जायत्या जाणांनी तिवूय जाप दिल्या. आनी जेयता त्याच ताटार थुकना अशें आमी म्हणटा. तुमकां खबर आसतली ही म्हण आमी केन्ना वापरता वा ह्या म्हणीचो अर्थ कितें तो? ही दो जेयल्ल्या ताटान ही म्हण ना इतलें काय. म्हणजे म्हाजे खाता तूं आनी म्हाजेरूच पडटा अशें न्ही. म्हणजे म्हाजेर खाता आनी म्हाकाच वायट करून वता वा म्हाजोच फायदो घेवन वता. हांवें तुका इतलें बरें केल्लें पण म्हाका तुजे कडल्यान कांय बरें मेळोंक ना. म्हणजे जेवता त्याच ताटार. हय अशें. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग. गोंयांत आनी गोंयचे संस्कृतायेन जायत्यो सण परबो घोळटात. तातूंतलीच एक परब म्हणल्यार श्रावण जातकीर भाद्रपद म्हयन्यान सुरू जावपी चवथ. चवथ हाका आमी गणेश चतुर्थी लेगीत म्हणटात, जी आमची हिंदू भावंडां मनयतात. याच चवथीच्या खाशेलतायेचेर आयज आमची चर्चा जातली. चवथीच्या निमतान परंपरा म्हूण कांय घरांनी घोळटा ती म्हणल्यार तय. तय ही चवथीच्या आदलो दिसा करता. तय म्हणल्यार कितें? तयेक वा तये दिसा महादेव गणपतीचो बापूय आनी पार्वती गणपतीची आवय हांकां पुजप जाता.
तांकां निवेद्य म्हूण पातोळ्यो वा हेर गोड पदार्थ पानार वाडटात. तेच बरोबर 5 वेगवेगळ्यो भाज्यो एकठांवन तांकां एके कडेन शिजयता आनी त्यो लेगीत पानार वाडटा. गणपती पुजतना आनीक एक म्हत्वाचो घटक म्हणल्यार माटोळी. माटोळीची खाशेलताय म्हणल्यार आदल्या घरांनी जायते फावट पोरसां कुळाघरां आसतालीं. ह्या पोरसांनी कुळाघरांनी जे रुजोवन येतालें तेंच ह्या माटोळेक बांदप जातालें. कांय लोक वा चडशे लोक रानांनी वचून वेचीक अशीं रानांतलीं फळां फुलां लेगीत एकठांवन ह्या माटोळेक बांदताले. कांय रानवटी फळां जी माटोळेक बांदप जाता तांची नांवां म्हणल्यार कांगलां, माट्टां, घागऱ्यो, गुड्याची फळां आदी. तेच बरोबर कांय गांवठी फळांची नांवां म्हणल्यार केळीचो घड, शिपडें, चिकू, पेरां आदी. तशेंच शेरवटां, चिड्डो, हरणे सारकेलीं पानां, फुलां लेगीत माटोळेक बांदप जाता. माटोळेचो आनीक एक म्हत्वाचो घटक म्हणल्यार उतरिल्लो नाल्ल आनी आंब्याचे ताळे. उतरिल्लो नाल्ल म्हणल्यार कितें? जमनीर उडयनासतना माडावेल्यान तो हातीन देंवप जाता. तो जमनीर पडलो जाल्यार आनीक तो माटोळेक बांदिना. नाल्ल्याच्या रुपान महादेवाक पुजप जाता. ताकाच लागून हो नाल्ल पवित्र अशी भावार्थी मानतात. माटोळी संदर्भांत आनीक म्हायती जर तुमकां वाचपाक जाय जाल्यार माटोळी नांवाचो भूषण भावे हांच्यांनी संपादीत केल्लें एक पुस्तक मेळटा, जातूंत इंग्लीश तशेंच कोंकणी भाशेंत माटोळी विशींची म्हायती आसपावता. माटोळी बांदल्या उपरांत गणपतीक पुजप जाता. पूण गणपती हो अस्तित्वांत आयलो कसो हाचे फाटल्यान लेगीत एक काणी घोळटा. पार्वती हांच्यांनी आपल्या आंगाच्या मळाचो आपलो भुरगो म्हूण तयार केलो आनी तातूंत स्वास भरून ताका गणेश हें नांव दिलें. पार्वती स्नान गेल्ले कडेन तांच्यांनी गणेशाक दारार राखण करपाक दवरलो. महादेव अशा वेळार आपल्या घरान भितर सरपाक सोदतालो. महादेव हो पार्वतीचो घोव हें गणपतीक वा गणेशाक खबर नाशिल्ली म्हूण तो महादेवाक दारारूच आडायता. एक ल्हान भुरगो आपणाक आपल्याच घरान वचपाक दिना म्हूण महादेव रागार जाता आनी गणेशाचें शीर कातरता. पार्वतीक पुराय घडणुकेची जाणविकाय जाता तेन्ना ती सारकीच रागार जाता आनी महादेवाक आग्रो करता आपल्या गणेशाक परत जिवो कर म्हूण. महादेव आपल्या सेवकांक रानांत धाडटा आनी तांकां सांगता खंयच्याय जनावराची आवय जर आपल्या पोराक फाट करून बशिल्ली आसत जाल्यार त्या पोराचें शीर कातरून हाडप. सेवक रानांत वता आनी असले तरेचे पयले जनावर जे तांकां मेळटा तो म्हणल्यार हत्ती. हत्तीच्या पोराची आवय ताका फाट करून बशिल्ली आसता म्हणून ह्याच जनावराचें शीर कातरून ते हे सेवक महादेवा कडेन दिता आनी अशे तरेन ह्या हत्तीचें शीर गणेशाक लावन ताका परत महादेव जिवो करता. हाकाच लागून दर वर्सा जेन्ना गणपतीच्यो मुर्त्यो करप जाता तेन्ना शाडूच्या मातयेचो वापर करतात. चवथीच्या पयल्या दिसा कांय घरांनी सांजचें वा रातचें भायर सरप जायना वा चंद्राक पळोवप जायना. हाचे फाटल्यान लेगीत एक आख्यायिका आसा. एक फावट गणपती आपल्या हुंदराचेर म्हणल्यार आपल्या वाहनाचेर बसून वतालो. तांकां पळोवन चंद्र ताका हांसता, गणपतीची फकाणां करता आनी म्हणटा हुंदीर इतलो ल्हान आनी येदो व्हडलो गणपती ह्या हुंदराचेर बसला. हें आयकून गणपतीक राग येता आनी तो चंद्राक श्राप दिता की कोणूच केन्नाच तुजेर नदर घालचो ना आनी जरूय कोणें तुजेर नदर घातली जाल्यार ताचेर चोरीचो आळ येयले बगर रावचो ना. चंद्र आतां आपल्या चुकीची गणपती कडेन माफी मागता आनी गणपतीक आपलो श्राप परत घेवंक मेळना जावन तो चंद्राक म्हणटा फक्त चवथीच्याच दिसा कोणूच तुजेर आपली नदर घालचो ना. हाकाच लागून सांजच्या वेळार चवथीच्या दिसा म्हणल्यार पयल्याच दिसा भायर वचपाचें टाळटात वा चंद्राक पळोवपाचें लेगीत टाळटात. अशेच तरेच्यो चवथी विशींच्यो कितल्योश्योच गजाली, आख्यायिका, काणयो आमच्या संस्कृतायेन घोळटात. तुमकांय कितल्योश्योच खबर आसतल्यो. आमच्या कमेंट बॉक्सान तुमी त्यो घालपाक शकतात. तशेंच मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडान. तो मेरेन कोंकणी शिकुया, स्वताक गिरेस्त करुया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी.